विसा उपरांत तुमकां येवकार। वेंचणुकेचे फुडारपण मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारच करतले, मात वेंचणुका उपरांत मुखेलमंत्री कोण हाची निवड मात पक्षाचे संसदीय मंडळ थारायतले। तशेंच संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हे गोंयांत येवचे अशें सोमारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलां। मंगळारा तिरंगा झेंडो घेवन प्रभात फेरी काडल्यो। हो कार्यक्रम सुमार 36 मतदारसंघांनी स्वतंत्र दिसा निमता जातलो। तशेंच साळगांव मतदारसंघात ह्या निमतान सकाळी मशाल मिरवणूक जातली अशी माहिती साळगांव भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष दीपक राणे हांणी दिल्या। आरडेस गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। बुथावयले कार्यकर्ते साधारण 1600 बुथावयले कार्यकर्ते 20 तारखेर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉलान हो बुथावयल्या कार्यकर्त्याचे संमेलन जाता आणि गोयच्या 40 मतदारसंघातले साधारण 10,000 कार्यकर्ते या संमेलनाक उपस्थित असतले आणि खऱ्या अर्थान गोयच्या इलेक्शनाची रणधुमाळी त्या दिसाच्यान सुरू जातली। त्याचबरोबर कोर कमिटीची मिटींग आसतली, आमदार सगळे मंत्री त्यांचे बरोबर मिटींग आसतली, पक्षाचे पदाधिकारी आसा त्यांच्याय बरोबर मिटींग आसतली आणि असो बरगच्च कार्यक्रम आसतलो। आणि ह्या हितूंतल्यान खऱ्या अर्थान एक कार्यकर्त्यांक एक बरें टॉनिक मेळटलें, कारण आमी सगळ्याक पळयतात जे कडेन अमित भाई शहाजी वता, ज्या राज्यांनी निवडणुका आसा थंय तेंचो प्रवास सुरू जाला आसा, तेज्याच हितूंतल्यान हो प्रवास आसा आणि ते हितूंतल्यान आमच्या गोंयच्या कार्यकर्त्यांक एक जोश निर्माण जातलो आणि गोंयच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेरूच परत एकदा भारतीय जनता पक्षाची सत्ता गोंया भितर स्थापना जातली। स्वतंत्र दिसा निमित्तान गोंयान आयज पासून आज़ादी के 70 साल बाद याद करो कुर्बानी ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्लें आसा। साळगांव मतदारसंघ म्हणून आमी बुधवारा 10 तारखेर सकाळी 7 वरांचेर प्रभात फेरी ही फेरी बेतीन पेडा कडसून सुरवात जातली आणि ह्या आमचे जे भाजप कार्यालय आहा तेजी समाप्ती जातली। तशेंच आयतारा दिसा 14 तारखेर सांजेच्या 7 वरांचेर आमचे साळगांव भाजप कार्यालय आसा ह्या कार्यालया कडसून मशाल मिरवणुकीचो कार्यक्रम जातलो। साधारणशे 150-200 लोक जे आमचे कार्यकर्ते ह्या मशाल मिरवणुकीत भाग घेतले। तशेंच 15 तारखेर स्वातंत्र्य दिवस दनपारां 3 वरांचेर बेतीनसून तिरंगा मोटरसायकल रॅली काडटले। ही रॅली युवा मोर्चा तर्फे जातली आणि साधारणशे 100-150 मोटरसायकली ह्या रॅलीन भाग घेतले। 2017 इलेक्शन जातले तेन्ना आमच्या मतदारसंघात 2 फावटी ऑलरेडी हांगा भारतीय जनता पक्षाचो आमदार निवडून येयल्लो आसा, बाब दिलीप परुळेकर। तो आनी एकदा हांगा निवडून येवन ह्या मतदारसंघात आमी ह्या मतदारसंघात हॅट्रिक करतले हितून मात्तूय दुबाव ना। कित्याक तर आमच्या ह्या मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट जी कामां जाल्लीं आसा, ज्यो स्किमी आमी लोकां मेरेन पावयल्ल्यो आसा, जे आमचे कार्यकर्ते हांगा भरपूर वावुरतात